शिवसेनेत समारा संगम गोविंद भोसले हांणी प्रवेश केलो। तशेंच थिवी मतदारसंघांतल्यान ते वेंचणूक लढयतले म्हूण समारा पक्षाचे राज्य प्रमुख शिवप्रसाद जोशी हांणी सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली। अति संवेदनशील असो तो थिवीचो मतदारसंघ आसा आणि त्याच मतदारसंघातले संगम गोविंद भोसले जाणी अनेक वर्षां पत्रकारिती हातून आपले नाव कमयल्लें आसा। एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून गोंयांत ते नावाजलेले आसात। एक कवी, लेखक, तशेंच एक गुणी समाजसेवक अशा पद्धतीन ताणें पूर्ण गोमंतकान काम केल्लें आसा। समाजाच्या अत्यंत शेवटच्या घटका पर्यंत व्यक्ती पर्यंत पावून आपण समाजकार्य कशें करतलो ताचें मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे संगम भोसले। अशे एक सामान्य कार्यकर्त्याक आज शिवसेनेन आमी प्रवेश दिता आनी तशेंच जाहीर करता की थिवी मतदारसंघान संगम गोविंद भोसले हांकां आमी शिवसेनेची उमेदवारी आज जाहीर करता। सर्वप्रथम पक्षाच्या वतीन संगम भोसले हांकां आमी प्रवेश दिता। बरेचशे लोक उमेदवारी मागतात, म्हाका उमेदवारी जाय एखाद्या पक्षान हांगा थंय, पूण म्हाका न मागता आनी ती बी शिवसेनेची हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांचो पक्ष, तांच्यांनी 50 वर्सां आदीं ह्या पक्षाची मुहूर्तमेढ मुंबय रोवली आनी संपूर्ण देशभर जो पक्ष आसा त्या पक्षान प्रवेश करून हाजी उमेदवारी मेळटा आनी विजय मेळोवपा खातीर प्रयत्नाची शर्त हांव म्हज्या परीन करतलो।